प्रत्येक आमदार म्हणटा आपलो कचरो दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचो न्ही. कितें चल्लां नाल्यार आमचो कलंगूटचो हिंगाच आसूं न्ही. हांव तशें म्हणटा कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचोच कचरो आनी सालिगांवचो आमी घेता, बाकीचो घेयना तशें म्हणपाचें हांवें. 3 प्लांट गोंयांक पुरो न्हू. जर तुमी सगळो लोड आमच्या प्लांटार घालीत जाल्यार कशें जातलें. तो प्लांट चेंपतलो भितर, कचरो वयर आसतलो, तेजेर प्लांट पोंदाक आसतलो. सगळ्यांक इतलेंच पडलेलें आहा की सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट घातला कलंगूट, चल आमचो कचरो थिंगा व्हरया म्हणून. तांकां नाका आनी एक प्लांट बांदपाक, तांकां मेहनत करपाचें ना. आमच्या कांदोली ओर्दा सायपे लोकांक गार्बेजीचो वास येवपाक लागलो. कित्याक येवपाक लागलो? ओव्हरलोड केलो आमचो प्लांट. खंयचो तरी पॉलिटिशियन फोन मारता, मिनिस्टर फोन मारता, आपली गार्बेज धाडटा. चीफ मिनिस्टर गोंयांत नासलो फॉर द लास्ट 3 months. मोदेगात कोणूय आपले ट्रक घुसयता. जो प्लांट 125 tons पर डे ट्रीट करपाक जाय, थिंगा 200 tons येवपाक लागले. लँड बांयगिणी 14 वर्सां जाली आहा, तुमचे कडेन वील ना, पॉलिटिकल वील ना करपाक. यू डू नॉट हॅव पॉलिटिकल वील. आय एक्यूज ऑल द MLAs ऑफ तिसवाडी. दे डोंट हॅव पॉलिटिकल वील. तांकां लोकांचो कचरो काडलेलो नाका, तांकां आख्खे गांवांत कचरो दिसलेलो जाय. वी वील नॉट अलाव आउट स्टेशन गार्बेज टू कम ओवर हियर टील those MLAs and those ministers are serious to put up a garbage plant. 3 प्लांट जे आमी उलयताले, एक साऊथ गोवा, एक बांयगिणी आनी आमचो, खंय आहा ते 2 प्लांट? आतां कितलीं वर्सां जालीं? 3 वर्सां जालीं आमी रावता. प्लांटाचे फाउंडेशन स्टोन जातलो म्हणून जावंक ना अजुनी. I am saying today that we have all failed. We collectively have failed.